Yeah, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God, opening prayer करता. Thank you, Jesus. Okay, I'm good. Thank In the you, name Holy of the Spirit. Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord Jesus, thank you for your presence. Thank you, Holy Spirit, for teaching us each and every day. Thank you, Holy Spirit, for helping us to do a correction, to renew our mind. Thank you, Holy Spirit, for revealing the love of Jesus each and every day. Lord Jesus, thank you for your grace and mercy. Thank you, Lord Jesus, we are your righteous, not by our works, but because of your grace, because of your finished work. Holy Spirit, you take complete authority of today's session, and thank you for making today's session very easy to understand. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. In Jesus' name we pray, Amen. Thank you, Amen. Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. पवित्र आत्म्या ही जावन आहा तुझी क्लास. सो पवित्र आत्म्या आयज जे तूं म्हाज्या तोंडांतल्यान उलयतलो, जे कोण हिंग हाजीर आहाय आनी तेंकां आयकोपाक जाय तेंच तूं म्हाज्या तोंडांतल्यान भायर काडटलो, कित्याक तूं शिकयता, हांव न्हू. सो हे सेशनाचेर आमचे डिवायसीस आनी सगळ्याचेर तुजो फूल कंट्रोल आहा म्हूण आमी बिलीव कोत्ताय. कित्याक तुजें तोर म्हणटा जंय दोगां वो तेगां हाजीर आहाय, थिंग आपूण हाजीर आहा म्हणून. थँक यू फॉर युअर प्रेझन्स, लॉर्ड. आयज न्हू आमी जी टॉपिक शिकताय ती आमी खूब पावटी आयकल्या आनी ते ओस्तोरेचे आमी नांव जायते फावटी न्हू बायबलान आयकलां. थँक यू जिजस. पूण न्हू ती ओस्तोरी जावन आहा सायबीण माय, ती कशी ह्या संवसारान आसतना जियेली ती आमी जायते फावट विसरताय. ती कोण जियेली देवाच्या उतरा पोरमोणे. सो आयज आमी तें शिकया. ओके, थँक यू Thank you, जिजस. Jesus. जॉन 2, 1 to 5, sister, okay? Okay, thank you, Jesus. English and वाचता कोण? Oh, okay. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Holy Spirit. कोण वाचता इंग्लिशान? Thank you, Jesus. Okay, वाचता. Okay. Thank you, Lord. And the third day there was a marriage in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. And both Jesus was called and his disciples to the marriage. And when they wanted a wine, the mother of Jesus said unto him, They have no wine. Jesus said unto her, Woman, what I have to do with thee? Mine hour is not yet come. His mother said unto the servants, Whatsoever he said unto you, do it. Thank you, Jesus. Sister, Thank you, Jesus. Oh, yeah. Thank Thank you, you, Jesus. Jesus. तिसऱ्या दिसा गालिलेयाच्या काना गावांत एक लग्न आसले आणि जेजूची आवय थंय आसली. त्या लग्नाक जेजूकूय आनी ताच्या शिसांकूय आपोवणे आसले. सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूचे आवयन ताका म्हणलें, तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हणलें, ओस्तोरे, तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ अजून पावूंक ना. ताचे आवयन चाकराक म्हणलें, तो सांगी तितलें तुमी करात. थँक यू, जीसस. Thank you, Jesus. I think no, John 2, poile आणि दुसरी वळीन आमी परतून वाचया. And the third day there was a marriage in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there, and both Jesus was called and his disciples to the marriage. आता हिंगनो बायबल व्हेरी क्लियर हा की जेजूक आणि त्याच्या डिसायपलांक आपयलेले आणि थिंग पयली वळीन कितें म्हणटा द मदर ऑफ जीसस वॉज देर
Yeah. ओके. पूण हिंग हुंयच सांगना की तेकूय इन्वायट केलेली म्हणून. आतां जायते पावटी आमी चिंतूंक पडटा लायक ते कित्याक इन्वायट करूंक ना आनी ती कशी पावली थिंगा. सो तुमकां कित्याक लागून कशें दिसता? लायक एक क्वेश्चन सोगल्यांक तुमचे ओन आन्सरान सांगूंक जाता. थँक यू जीसस. कित्याक लागून तुमकां दिसता लायक कशें एक मनीस आपोय नासतना आसूंक शकता? जेन्ना डेफिनेटली लायक जेन्ना जेजू तो मनीस लायक घरचो वळखीचो आसता तेन्ना. सारकें. थँक यू जीसस. जेन्ना तो मनीस न्हू लायक क्लोज मेंबर ऑफ द फॅमिली ओ जेन्ना आमी एक वाड्यान रावताय, आमी चडशे सगलीं जाणा आसताय न्हू त्या वाड्याचे लोकांचें. मागीर म्हणजे एकामेकागेर जे भाशेन आमचे गांव आसताय इवन गोंयां एकामेकागेर वयताय, एकामेकाक सारकी वळखोताय. धाकटे गांव हाय तेन्ना. सारकें न्हू? थँक यू करेक्ट. जीसस. थँक यू आनी एक जीसस. पॉसिबिलिटी आसूं शकता ती व्हेरी क्लोज मेंबर ऑफ द फॅमिली आहली. सो तेका लागोन ती ऑलरेडी थिंगा हाजीर आहली. आनी Thank you, जेजूचे Jesus. शीस Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड सिस्टर कार्लोता. आनी तेजे शीस जेजूचे आनी तेंकां आपोवणें आहलें. सो ते थिंगा आहले. ओके. थँक यू जीसस. आतां तिसरो वर्स. ओके. And when they wanted wine, the mother of Jesus said unto him, They have no wine. Okay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And Jesus said unto her, Woman, what have I to do with thee? My hour is not yet come. Thank you, Jesus. आता न्हू हिंगा आमकां एक उतर दिश्टी पडटा आनी जे न्हू आमी संवसारांत लायक म्हणजे आमचे कोणेच आमचे मायक चड करून वुमन म्हणोंक नासतली. सो करेक्ट. तुमकां कित्याक लागून कशें दिसता तें वुमन उतर उजार केलें हिंगा जेजून आनी चड करून जेजून आपणाच्या आवयक वुमन म्हणलां. थँक यू होली स्पिरीट. थँक यू जीसस. कोणी आन्सर करता? थँक यू जीसस. ओके. सिस्टर नॅन्सी प्रॉफेसीक लागून न्हू कित्याक येस जेजून सिस्टर. तिका वुमन म्हणली बिकॉज ऑफ द प्रॉफेसी फुलफील जावपाक. थँक यू जीसस. येस. या. ओय. हिंग न्हू वुमन म्हणपाक न्हू जेजूक लायक पळय आतां पयलीं सद्याक वुमन तर आतां म्हाका म्हाज्या चेड्यान म्हणलेलें वुमन येवन पयलीं सद्याक हांव आतां कितें कोत्तोहालें? थापता म्हाका जाल्यार. सारकें हांव ऑफेंड जाताहालें. तूं या. सोगल्यांचे हुजीर तुजे डिसायपल हाय जेजूचे आनी सोगलो लोक हा सोगल्यांचे हुजीर तूं म्हाका वुमन म्हणटा. तूं तूं म्हाका कितें कोन्न रेस्पेद दिता तें कोवता न्हू त्या उतरान. सो तूं त्या वेळार कितें कोत्तोहालीं? डेफिनेटली तुमी तुमच्या भुरग्यांक सांगतोहालीं तूं कितें म्हणटा हें म्हाका म्हणपाक नाहलीं? सारकें. कोणूय म्हणटोहालो. आनी इट इज व्हेरी लायक डिसरिस्पेक्टफूल तें उतर लायक एक आवयक म्हणपाक आपणाची. पूण ह्या वेळार न्हू सायबीण माय ऑफेंड जावना. कित्याक न्हू ती आपणाच्या पुताक ऑडकोताली. 30 इयर्स न्हू तेन जेन्ना आपणाच्या पुताबान हे रिलेशनशीप आहलें तेंचें आनी ती न्हू आपणाच्या पुताक ऑडकोताली. त्या पासत ती जाण आहली जेजून हें उतर कित्याक पासत म्हणलें तें आनी आपणाचो पूत कसो तोवूय ती जाण आहली. आनी तेचेच गूण न्हू ते तेज पुता लायक म्हणजे तेज पुतान गेलेले. शी वॉज कायंड. ती कंपॅशनेट आहली. सो तेच गूण न्हू ती आपणाच्या पुताक हाय म्हूण ती जाण आहली. कित्याक 30 वर्सां ती तेजे बान जियेलेली. आनी हिंग न्हू हें उतर म्हणपाक एक व्हडली रिझन हा. सिस्टर जेनेसीस 3:15 वयता? थँक यू या. जीसस. सिस्टर कार्लोताचो मायक म्यूट करता सिस्टर नॅन्सी. येस. थँक यू डिस्टर्बन्स जीसस. येता. जेनेसीस 3 कितें सिस्टर? 3:15. 3:15. थँक यू जीसस. या. सिस्टर एना वाचता? Yes, sister. Genesis 3:15. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Amen.
Sister Nikita, Thank complaining you, Masla. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, sister. Thank you, Jesus. सिस्टर तुझ्याशी काढलो हा कोंकणीन. Thank you, Holy Spirit. No, thank you, Jesus. Rakata. Thank you, Lord. Okay, thank you, Jesus. Genesis 3:15 no. तुझे 15, yes. आणि बायले मोदे आणि तुझ्या सोस्ते आणि तिच्या सोस्ती मोदे दुस्मान काय घालतलो. ती तुझी मस्तक माडयतली आणि तू तिचे कोट्याक चापतलोय. Thank you, Jesus. आता नो इंगा मी दुसरे वर्जनान तर पळयतो जाल्यार इंग बरयलें हा and I will put enmity between the seed between thee and the woman and between thy seed and her seed it shall bruise म्हणजे crush the head of Satan. ओके सो ही प्रोफेसी नो इंगनो दोन हे हा दोन कोडे जेजून आपणाच्या आवयक वुमन म्हणलेले एक जावन आहा आता हिंगा वेडिंग ऑफ केना तिंगा आणि एक म्हणलेली हा नो ती फुरसाच्या मुळान जेन्ना जेजू आपणाचो प्राण सोडटा आणि ते जावन आहा जॉन 19:26-27. Thank you, Jesus. Sister Tingia, thank Yeah. you, Jesus. John 19:26-27 ಅನ್ನೋ ಈ prophecy fulfill झाल्या की through a seed of a woman the Satan's head will be crushed. कित्याक बायबलार नो सदांच दोन विटनेस जाय पडटाय आणि एक विटनेस जावन आहा इन वेडिंग ऑफ केना आणि एक विटनेस जावन आहा अपहिंगा in John 19:26-27. Thank you, John Holy Spirit. 19:26-27. When Jesus therefore saw his mother and the disciples standing by, whom he loved, he said unto his mother, Woman, behold thy son. 27. Then saith he to the disciple, Behold thy mother. And from that hour, that disciple took her unto his own home. Amen. Amen. Thank you, Thank Jesus. you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आपले आवयक आणि तिच्या कुशीक उबो असलेल्या मोगाच्या शिसाक पळयोवन जेजून आवयक म्हणले, ओस्तोरे, हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हणले, ही तुजी आवय. आणि ते वेळार जावन ते शिसान तिका आपणागेर रावूंक व्हेली. Amen. Thank you, Jesus. Thank Amen. you, Jesus. So, yeah. So, इंगनो ही prophecy fulfill झाली की दोन witness जाय म्हणून. आणि त्या पासत जेजून आपणाच्या शिसांक आणि ती सोरभोवती आहाय त्या लोकांक कळपाक लागोन ही prophecy fulfill जातोली म्हणून in the future. ती तेणे सांगलेली आणि this is the ही तेजे नो मिनिस्ट्रीचे beginning आहले. The beginning of his ministry. आता नो आम पोत्ती John 2 verse Yeah. थिंगिया chapter 2. Thank you, Jesus. Sozmol no sogल्याको woman कित्याक म्हणलेले ते. Thank you, Jesus. Yes, sister. Woman म्हणलेले की ते prophecy fulfill करपाक, right? Yes. Thank you, Jesus. Yes. Thank Yeah, you, Lord. this scripture आता is now from where, verse sister? 4. Sorry, Which sister? chapter? Which chapter the scripture is? Yeah, in Genesis 3:15. Thank you, 3:15, Jesus. but here it's showing on the screen too. This is No, John, no. John. Gospel This of is John. John. Wedding at Gospel Cana. of John. Gospel of John, chapter 2, yeah? Okay. Yes, yes. Okay. John Thank you, chapter Jesus. 2. And the third day there was a marriage in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. And both Jesus was called and his disciple to the marriage. And when they wanted wine, the mother of Jesus said unto him, They have no wine. Jesus said unto her, Woman, what have I to do with thee? Mine hour is not yet come. His mother said unto the servants, Whatsoever he said
unto you, do it. And there were set there 6 water pots of stone, after the manner of purifying the Jews. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Sister Nikita, verse 4 वाचा, okay? Okay. Thank you, Jesus. Konkani, no, sister? Yes, sister. Thank you, Jesus. Okay. जेजून तिका म्हणलें, ओस्तोरे, तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ अजून पावूंक ना. Thank you, Jesus. आता इंगनो उस्तोरे म्हणटा ते आमी जाणात कित्याक लागून म्हणले ते, ओके? पूण आतां हिंगा मदर मॅरी सायबीण माय आमकां दिसती पडटा ती कितली कन्सर्न्ड आहली ती. आतां आमी तर मदर मॅरीच्या पोझिशनान आहली आनी आमी कोणागेरूय गेलेलीं. आमी कशें आसतलीं, कसो आसतलो आहलो आमचो एटिट्यूड. जायते फावटी जिवितान आमची सोरभोंवती अशें जायते फावटी आमी म्हणटाय, ना आमची फ्रेंड आहाय. बट आमकांय तेंच कंपॅशन आहा काय ती आमची कोण पळय येताय आमचे लायक आमच्या जिवितांत आनी तेंकां जायते खूब फावटी कहलोय पूण आदार जावं आसता. मे बी पयशांनी न्हू, ओ दुसरे वाटेन कितेंय रीड करपाक, कितेंय शिकपाक, ओ कितेंय करपाक जिवितांत कसलोय आदार जावो, लायक इवन देवाचें उतर जाण जावपाक. आमी हे भाशेन कोत्ताय काय? आमकांय तेंच कंपॅशन आहा काय तेंचें सवें? आनी कंपॅशन म्हणजे कितें? Sister Nikita? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सिस्टर, कंपॅशन म्हणजे लायक फकत चुरचुरे करप न्हू, पूण तांच्या आदाराक पावप. एक्झाम्पल आतां आमी जायते फावटी टीव्हीचेर पळयताय न्हू कहलो इन्सिडंट, ओके? Yes. आनी तो इन्सिडंट सपोज अर्थक्वेक ओ फ्लड आमी पळयताय, आमकां सॅड फील जाता. फकत सॅड फील जाता तितलें स्टॉप. पूण कंपॅशन म्हणजे कितें? जेन्ना हांव खंयच्या मनशाक पळयता तो सारको सॉरी स्टेटान आहा, सारको सॅड आहा, ताका हेल्प जाय, पूण हांव फकत सॉरी फील करना, पूण म्हजे एक्शनान ताका आदाराक पावता. Thank you, थँक Jesus. यू, सारकें. जीसस. आमी सॉरी कंपॅशन म्हणजे कितें? आमी त्या मनशाक पळयताय ते स्टेटीन, पूण आमी चुरचुरेच फायनाय त्या मनशाचेर, पूण त्या मनशाक आमी वोसोन त्या सिट्युएशनांतलो भायर काडपाक हेल्प कोत्ताय. सो हेंच न्हू सेम मदर मॅरीनूय केलें, सायबीण मायनूय सेम केलें. तेक तें कंपॅशन आहलें. शी वॉज फूल ऑफ कायंडनेस. इवन आपणाच्या पुतान तेक पळय तेन्ना जेजून ना म्हूण सांगलें आनी जेजून ना म्हणलें तें पोलायटली म्हणलें, ती जाण आहाली ना. पूण तेन न्हू जेन्ना सायबीण मायन सांगलें तेन्ना तेन तेका कमांड करूना, एक डिमांड घालो आनी तो डिमांड न्हू तेन बरे भाशेन घालो ते जेजूच्या मुखार आनी एक न्हू पोलायट लायक गूड इंटेंशन. आतां हिंग सायबीण मायच्यान म्हणो जातालें, हांव आतां तेंका हेल्प करपाक मागता आनी तूं म्हाका ना म्हूण सांगता आनी वयल्यान तूं म्हाका वुमन म्हणटा, डिसरिस्पेक्टफूल जाता. आतां हे स्टेटीन न्हू सायबीण मायच्यान हे भाशेन रिएक्ट जावपाक जातालें, तेच्यान अफेंड जावपाक जातालें, पूण ती जावूं ना. कित्याक ती जाण आहाली हो जेजू जो तेच्या कुसव्यान आहलोलो, तो 30 वर्सां तेच्या बाराबोन तें जिवीत सारलां जेजून. ती जाण आहालो हो पूत आपणाचो कोहलो पूत तो, की तेका कितेंय तरी तेजे फाटल्यान रिजन आहा म्हणून हें म्हणपाक, ओके? जेजूच्यान लेगून म्हणोंक जातालें, तूं म्हाका हें आतां आमी कोणाच्याय काजरा गेले आनी आमचे माय पायनूक सांगलें, मातशें तेंकां कितें उणी जाला तूं वोसोन हाडटा. तूं वचपा नाहलो न्हू डेफिनेटली. तूं म्हणटा आहलो म्हाका काजार सोडून वोसोंक नाका, हांव काजराक येयलां. तूं कोण तेंचे पळय हें आहा इंचार्ज आहाय तेंका सांग. सारकें न्हू सिस्टर? थँक सारकें, यू जीसस. सारकें. वय. कित्याक म्हाकाय तो मोमेंट एन्जॉय करपाक जावो आसता. करेक्ट. थँक यू जीसस. जायते फावटी न्हू आतां हें न्हू आमच्या जिवितानूय घडटा. पूण न्हू आनीक सांगूंक वयता, मदर मॅरीचें न्हू जिवीत पळयल्यार शी वॉज ऑलवेज फूल ऑफ लव, फूल ऑफ कायंडनेस एंड कंपॅशन. आनी हें आमकां केन्ना दिसती पडटा जाण तूं, जेन्ना न्हू बोडवो गाब्रियल तेचे फुड्यान येयलो उतर घेवन, तें जेजूचें उतर तेन एक्सेप्ट केलें आनी तें फ्लॅश जालें तेचे भितर. आनी जेन्ना ते एक टेस्टिमनी दिली की एलिझाबेथ जी जाणटी पिरायेरूय तेच गोरव सांबाळपा आहा म्हणून, तेन कितें केलें, म्हाजें आहा तें म्हाका मेवलें, आतां हांव ओगी रावतां हिंग बसतां. ती बसोंक ना, पूण ती उठली.
ती हंबलनसान उठली, ल्हान जाली ल्हानविकायेन आनी धांवोन वचोन आपणाचे मावशे भयणीच्या आदाराक गेली, कित्याक ती जाणटी पिरायेर गोरसो पावलो म्हणून. आनी ते आदार करपाक गेले. आनी आमच्यान इमॅजिन करूंक जाता तेन्ना हे भाशेन दीस नाहले आसतले, लायक इतली इझी ट्रान्सपोर्टेशन, म्हणजे गाडयो वो कितली पयसूच चलोन वचोंक पडटालें आसतलें. थँक्यू जिजस. Correct. सारकें न्हू? थँक्यू Correct. जिजस. Thank you, Jesus. सो ते सायबीण मायन आपणाचें चिंत नासतना ती दुसऱ्याची चिंतपाक गेली. सो हिंगाय आमकां तेच न्हू हें कंपॅशन दिसती पडटा. थँक्यू होली स्पिरीट. आनी मदर मेरी आमकां दिसती पडटा ती सोदांच न्हू इवन आपणाच्या पुताक आनी ती पळय आवट ऑफ द वे कशी गेली त्या एका काजराच्या जोड्याक, म्हणजे तांकां लॉस जायन जावपाक, नाजाल्यार लॉस जातो आहलो न्हू तांकां. आतां सोरो काबार जालो आनी ना थिंगा आतां लोजयेन पडटाय खूब फावटी. आनी हेंच न्हू आमच्याय जिवितान खूब फावटी जाता. आमकां कितली ऑपॉर्च्युनिटी मेवताय, देव दिता ही सिट्युएशन आमच्या लायफान, आनी आमच्याय लायफान हें येता. कितली प्रॉब्लम्स जातली जेन्ना आमी वयताय लायक सिट्युएशन. सायबीण माय कितें म्हणटा, आपणाच्या पुताचें उतर आयकोयाय म्हणटा. तो सांगता पळय 5वी वडीन तो म्हणटा, His mother said unto the servants, Whatsoever he said unto you, do it. सो जेन्ना न्हू आमी लायफान आमी कसल्याय सिट्युएशनान वयताय तेन्ना न्हू आमी फकत जेजूच्या उतराचेर फोकस कोर म्हणटा सायबीण माय. अँड द रायट टायम न्हू तो रायट टायम जेजू जाणा. सो ह्या टायमार आमचें कितें जाता, प्रुनींग जाता. थँक्यू जिजस. आनी जेन्ना न्हू आमी खूब फावट न्हू फोकस करपाक खूब डिफिकल्ट जाता. जेजू कितें म्हणटा, बी स्टील म्हणटा, फोकस ऑन माय वर्ड. जायते फावटी आमच्या जिवितान असलीं मनशां येताय आनी आमकां म्हणटाय, पळय तुजी भुरगीं कोहलीं ती कशी जिवीत जियेताय, तुजो घोव कहलो तुका आदार दिना, तूं कहली कामाक हा सारकी हे भाशेन आमकां किकोत करूंक येताय. पूण त्या वेळार नो प्रॉब्लम, बी स्टील म्हणटा जेजू. आपणाच्या उतराचेर तूं फोकस दवर. आपूण आहा तुमचे सांगाता. जे भाशेन न्हू आतां हें सिट्युएशन इतली वायट जालें, पूण जेजू त्या वायट सिट्युएशन हाल तेन्ना जेजू हा तेन्ना सगळेंच लायक जिवितान आमचे घोटाय. आनी जेन्ना पळय वायट सिट्युएशन हालें त्याच्या काजरा जोड्या मदें जेजू थिंगा प्रेझेंट हालो. थँक्यू जिजस. थँक्यू होली स्पिरीट. सिस्टर निकिता कितें ऍड करपाक जाय तर थिंगा? थँक्यू थँक्यू जिजस. जिजस. जशें तूं सांगतालें न्हू सिस्टर नॅन्सी, मदर मेरी, जेन्ना सायबिणीक तेणें बोडव्यान सांगलें की तिची कजन एलिझाबेथ गोरवेस्त आहा म्हणून, आनी तिका सांगलें न्हू ती गोरवेस्त जातली म्हणून सायबीन. थँक्यू जिजस. येस, थँक्यू जिजस. सो तिणें म्हणपाक जातालें न्हू आतां ते टायमाक कायदो आहलेलो 3 म्हयने जाव पासून घरान सुसेगाद बसून रावपाक. करेक्ट? येस सिस्टर, वय. पूण आनी ती काजारूय जावूंक ना तेन्ना. ना. एंगेजमेंट जाल्ली. पूण तिणें न्हू आपल्याचेर फोकस करूंक ना. आनी तो रस्तो जी गेली न्हू तो रस्तो स्मूथ आसूंक ना, मावंटेन्स ते. आनी तिंगा बरयला ती दोडवोड्यान गेली. थँक्यू जिजस. तिणें म्हणोंक जातालें न्हू, देवान म्हाका बोडवो धाडून म्हाका सांगला की पवित्र आत्म्या उदेशी हांव गोरवेस्त जातली आनी म्हजो जो पूत जो म्हाका भुरगो जावचो आहा तो जातलो मसाया द किंग. सो तिणें तें हें घेवन घरा बसून रावपाक जातालें न्हू. सारकें सिस्टर. आनी देवाचें उतर न्हू आमकां एफिशियन्स 4:32 सांगता. थिंगा म्हणटा, बी कायंड एंड कंपॅशनेट टू वन अनदर, थँक्यू जिजस. forgiving one another, just as Christ Jesus forgived us. आतां आमी Thank you, जितले देवाचे उतर शिकताय दिसा दिसपोटी, ओके, आमकांय एवरी डे न्हू चान्स मेवता टू बी कंपॅशनेट हार्ट. तूं जितले न्हू देवाचो सिस्टम शिकता, तूं देवाचे प्रिंसिपल जे स्वर्गीय राजाचे प्रिंसिपल्स आमी शिकताय ते आमी आमचेच जिवितान न्हू आमी फकत टेक करपाकूच जायना, पूण आमी ते गिवूय करूंक जाय. सारकें. थँक्यू थँक्यू जिजस. जिजस. येस सिस्टर नॅन्सी, कंटिन्यू. या, थँक्यू होली स्पिरीट. आनी हिंग जेन्ना सायबीण माय तो पुता बराबर ते रिलेशनशीप आहली त्या पासत ती ओपनली आणि फ्रीली अँड इझिली कम्युनिकेट म्हणजे आपणाचे
पुताकोड तेच्यान मागोंक जालें, सांगोंक जालें तेका की तें कोडे ना म्हणून. खूब पावटी आनी हेच न्हू आमी आमच्या जिवितान चॅक करपाक खूब इम्पॉर्टंट की आमचे रिलेशनशीप, आमचे रिलेशन आमच्या भुरग्यां सोबें कशें आहा. ओय सारकें, देर इज अ टायम टू करेक्ट देम एज वेल. पूण ते that doesn't mean की आमचो मोग तेंचे सोबें उणी जाता. सारकें न्हू सिस्टर निकिता? जेन्ना आमकां फियर हा, एन्झायटी हा, तें कम्युनिकेट करपाक भुरग्यां कडेन आमच्या, तें आमचें रिलेशनशीप दाखयता आमच्या भुरग्यां सोबें कशें हा तें. पूण हिंग न्हू आमचे सायबीण मांयचें रिलेशनशीप दिश्टी पडटा की ती सारकी ओपनली गेली आपणाच्या पुता फुडें हें सांगपाक. सारकें? सो जायते पावटी खूब पावटी आमी आमच्या भुरग्यां सोबें तेंकां दाखोवपाकूय गरज आसता की आमी तुमच्या एकटाक लागोन पानीश कोत्ताय. आमचो मोग तुमचे सोबें हा म्हणोन. आनी आमच्या भुरग्यांकूय आमी डिसिप्लीन करपाक खूब पावटी गरजेचें आसता. सो इट डजंट मीन आमचो मोग तेंचे सोबें उणी जाता. थँक यू जिजस. ओके? आनी आमकां दिसती पडटा हिंगा की आमी सायबीण मांय कोड शिकोंक जाय की जेन्ना न्हू आमचे सोबें कोणूय इन अ रूड वे येता, लायक आमकां किकोंत करूंक येता, आमकां वायट उतरांनी नांव दोत्ताय खूब पावटी लोक, नांवांनी उलो मारताय, तेन्ना आमी तेंचे सोबें कशें आसताय? आमी सेम कोत्ताय, आमी तें कितें तेणी पळय म्हणलां तेजेर आमी फोकस दोत्ताय, तें चिंतीत रावताय, मेडिटेट कोत्ताय. खूब पावटी आमी कोन्नाय अशें जें ना तेणें म्हाका अशें म्हणलेलें, आदीं अशें म्हणलेलें, तें आमी मेडिटेट कोत्ताय खूब पावटी मोतींत. कोन्नाय अशें? थँक यू जिजस. Yes, Sister Nancy, correct. थँक यू होली होतंय. स्पिरिट. थँक यू जिजस. सो जेजू कितें म्हणटा, हेजेर तुमी मेडिटेट कोन्न नाकाय. सायबीण मायनूय मेडिटेट करूंक ना. तेन पुतान ना म्हणलें तेजेर मेडिटेट करूंक ना. बट तेन एक्शनान घालें, तेन इग्नोर केलें, तेन वोसोन डिसायपलांक सांगोंक ना, पळय रे बाबा तो आयकोन आपणाचें, सांगाय रे तुमी तेका. ओ जेजू कातीक धरून ओडून तेन व्हरोंक ना आनी सांगोना तूं म्हाजें आयकोना आतांच्या आतां कोर. अशें म्हणलें दिसती पडटा आमकां हिंग हूंय? ना. ना. तेन नेक्स्ट वर्सान पळय इन वर्स 5 कितें केलें तें. तेन वोसोन न्हू ते पळय की जे सर्वेंट आहले हेल्प करपाक, तेंक वोसोन तेन सांगलें, तो कितें सांगता तें तुमी कोरात म्हणोन. आनी हेंच न्हू सायबीण मांय आमकांय सांगता. जेजू कितें सांगता तें, तेजें उतर कितें सांगता, कसो जेजू आमकोडे उलोयता, तेज्या उतरांतूच उलोयता. आनी जायते पावटी आमी म्हणटाय कसो देव म्हाकोडे उलोयतलो. पूण हे देवाचें उतर जें आमकोडे हा तें जिवें, अलायव एंड एक्टीव जावन आहा. इवन न्हू आमच्या डेड सिट्युएशन्सांक तें जिवीत दिता. कित्याक हिब्रूज 4:12 म्हणटा, गॉड्स वर्ड इज अलायव, एक्टीव, शार्पर दॅन द डबल एजड स्वॉर्ड तें. आनी हें जिवीत दिवपी उतर. हें कोहलें जें आमचें सिट्युएशन, आतां वेडिंग ऑफ कॅना हें सिट्युएशन सारकें डेड दिसतालें. सोरो सोंपलो आनी त्या तेंपार इतली इझी नाहलें वोसोन हुंयसान शॉपारसान सोरो हाडपाक. सारकें न्हू सिस्टर? थँक यू Yes, जिजस. Sister Nancy, correct. पूण न्हू ते पळय जे सर्वेंट आहले तेणी आतां एक एग्जांपल सांगता. आतां आमी कोणागेरूय गेलीं, Yeah. आतां दोतोर सिस्टर निकितागेर गेलीं आनी सिस्टर निकितान आमकां इनवायट केलां. आतां सिस्टर निकितागेर जें हावस हेल्प हा तें आमची आमी कितेंय सांगल्यार आयकोतलीं झूप करून, ओ ती सिस्टर निकिता कडेन वोसोन विचारतलीं पयलीं, कन्फर्म कोत्तलीं. म्हजेशी जातलें पयलीं. सारकें? Yeah. पूण हिंगा आमकां दिसती पडटा की ओ ती ते गव्हर्नराक वोसोन विचारतली हाली, लायक वेडिंग ऑफ कॅना. तो गव्हर्नर ओ द चीफ आहलो तो, इन्चार्ज आहलो तो. Correct. पूण ते न्हू सायबीण मांयचो टोन ऑफ लव न्हू, ओ तो तेच वॉयस आहलो, द कायंड नेचर, तेणी न्हू तो ओबे केलो. आनी सायबीण मांयन ती अथॉरिटी घेतली तेच्या वॉयसान, तेच्या कायंडनेसान, तेच्या कंपॅशनान. तो मोग न्हू ओवरफ्लो जालो आनी तें इन्स्ट्रक्शन न्हू तेणी एवरी मायन्यूट थिंग तेणी ओबे केलें. जे भाशेन न्हू आमकां फुडें वर्सान दिसती पडटलें तें आख्खेंच एक वर्ड, एक उतर तेणी ओबे केलें. आनी हें न्हू आमच्या जिवितान आमी करपाक खूब गरजेचें. जायते फावट न्हू आमी आमचें लॉजीक यूज कोत्ताय. आतां हें कशें जातलें, म्हाकोडे कांय ना बँकांत पयशे, आतां जॉब कांय ना गेलो, ओ आतां पीड सारकी इतली जाल्यार लास्ट स्टेज कॅन्सर म्हणटा, ओ आनी कितें सिट्युएशन, भुरगीं गेलीं पयस, आतां कांय ना, कोण ना म्हाजे फुड्यान.
हे सारखी डेड सिच्युएशन दिसताय. पूण जेजू कितें म्हणटा ह्या वेळार आनी सायबीण माय म्हणटा तेजी उतर आयकोय, तेजी उतर दीस आनी रात मेडिटेट कर, तुज्या दोळ्यां मुखार हाड, हो जो प्रॉमिस तेणें सांगला बी स्टील म्हणून आपूण पळयता. सिस्टर त्या वर्साकडेन वयता. थँक यू जीसस. Yeah, बी स्टील that and know that I am Lord. Psalms 46:10. yeah. Thank you, Jesus. Psalm 46:10. Be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Shas Thank you, Jesus. शांत रावात, हांव देव म्हूण वळखून घेयात. शास्त्रामध्ये भोव वर्तो संवसारांत उत्तम उंचलो. Thank you, Jesus. आतां खंय तुका दिसता न्हू, बी स्टील म्हणजे एक जाग्यार बसपाचें दिसपाक ना. This, बी स्टील म्हणटा. yeah, हय, थँक यू जीसस. बट हे न्हू बी स्टील म्हणजे कितें, एक जाग्यार बसपाचें न्हू. बी स्टील इन युअर मायंड, तुज्या मनांत स्टील राव, नॉट इन युअर बॉडी. जेन्ना न्हू ही सिट्युएशन येताय न्हू आमच्या लायफान, न्हू जायते भाशेन येताय सिट्युएशन्स आनी येतोलीच म्हूण सांगलें. आमी नॉर्मली कितें कोत्ताय, आमी डिस्ट्रॅक्ट जाताय, आमी एन्शियस जाताय, होपलेस जाताय, आनी हें सगलें न्हू आमी घेवन जेजू फुड्यान वसोंक जायना. तेन्ना न्हू जेन्ना हें सगलें आहा, हो स्टॉर्म आहा, तेन्ना न्हू जेजूच्या उतराचेर कसोच फोकस करूंक जायना. पूण जेन्ना न्हू हें आमी काडून जेजूच्या हातीन दिताय आनी तेज्या उतराचेर फोकस कोत्ताय, तेन्ना न्हू हें खूब सोंपें जाता. तेजें उतर कितें म्हणटा तें आयकोपाक. नाजाल्यार आमी दोन वळ्यांचेर पांय दवरलेल्या भाशेन जातलें. एक सायडीन आमकां देवाचें उतर आनी एक सायडीन आमकां सगलें पळय स्टॉर्म येता सायडीन तो. मागीर कित्याचेर फोकस करपाचें? मावंटन आमचो सदांच व्हडलो दिसता आमकां. सारकें न्हू? थँक right. यू जीसस. Thank you, Jesus. एंड ऑफ द वर्ल्ड कशें दिसता खूब पावटी. आनी जेन्ना न्हू आमी देवाच्या फुड्यान वयताय, तेन्ना आमी आमची टू डू लिस्ट घेवन वयताय. कितें आमी देवाचें आयकोपाक वचनाय. देव आमकां कितें सांगता तेजें उतर कितें म्हणटा तें. पूण आमकां कितें सांगूंक जाय तें म्हणटा वयताय, घेवन वयताय. खूब पावटी न्हू आमी इवन इन प्रेयिंग इन टंग्स आमी वयताय, आमी तेन्ना कितें कोत्ताय, आमकां तेन्ना कंपॅशन आसता दुसऱ्याचें सवें. आमी जायते पावटी, खूब पावटी म्हाजेंच सांगता, हांव म्हाजेंच घेवन वयतालें पयलें, ओके. दुसऱ्याच्या वाटेन कंपॅशन ना. पूण जेजू कितें म्हणटा, आमी गिवर जावपाक जाय, नॉट टेकर्स. कित्याक तेणें आमकां क्रिएट केलें तेजी ओन इमेज एंड लायकनेस. आनी तो जावन आहा मोग. आनी हे मोग आमी पयस देखून आसूं, आतां टीव्हीचेर आमकां दिश्टी पडटा, थोडे गरिबांक जेवण ना, वो खूंय एक्सिडंट जाता, वो कितें जाता संवसारान, वॉर जाता, वो कितें जाता. सो आमी पयस हाय जाल्यार आमच्यान कितें करूंक जाता? इल्लोच आमचो एक्स्ट्रा टायम घालून आमच्यान तेंचे पासत इंटरसीड करूंक जाता. तेंचे पासत, लोकांचे पासत. थँक यू जीसस. येस सिस्टर Anna. Sister Anna, you raised your Mute hand. आरा. Sister Anna, mute her. या. आमी जायत्या पाटींनी आमकां दिसता आमचेच आमकां जायते आमचे जावं सिकनेस जावं फिजिकली स्पिरिच्युअली ऑर फायनान्शियली ऑर जावं फॅमिली मॅटर्सान आमकां अशें दिसता न्ही आमचोच व्हडलो दोंगोर आहा म्हणून. पूण लोकांचो दोंगोर तेज्या परस चड व्हडलो आसता. आनी आमी केन्ना इंटरसीड कोत्ताय न्ही आमचे सोडून दिवपाचे पूण दुसऱ्यांचे पासत जे आमकां प्रॉब्लेम आहा तेच प्रॉब्लेम दुसऱ्यांचे पासत आमी तर मागल्यार न्ही तुजो प्रॉब्लेम मेल्ट जायन वयता. सारकें तें उतर म्हणटा Psalm 97:5. Mountains melt like wax in the presence of the Lord of all the earth. And intercession Amen. kotta tena, hence when you give yourself for others to compassion for others in their troubles. You see your troubles you will not be able to see your troubles. And where they are gone, how they are gone, it will be a big question mark for you to give answer for yourself.
Amen. Thank you, Amen. Jesus. Thank you, Thank you. Jesus. Jesus. Thank you, Holy Spirit. जसे सिस्टर नॅन्सी तुझे सांगला न्हू वी हॅव टू बी गिवर आमचो आमी न्हू परफेक्ट एक्झाम्पल जेजूचोच घेवपाक जाय. इवन जेजून खुर्सार रावन न्हू कांय टेक करूंक ना. वयल्यान ताणें गीव केलें, फॉरगिवनेस दिली. करेक्ट? Yes, sister. थँक यू जीजस. फॉरगिवनेस दिले आनी आमकां आपल्याची माय दिली. ताणें खुर्सार रावन म्हणलें न्हू ताणें आमचें चिंतलें रायट? सारखे सिस्टर. आणि थँक यू आपल्याची जीजस. आवड देखून आमकां Yes, दिली. sister. या Thank you, सो Jesus. एक्झॅक्टली आमी तेचोच एक्झाम्पल घेवंक जाय कित्याक आतां कंपॅशनेट आमी शिकताय. आतां एवरी डे आमी हे सेशनाक येताय देवाचें उतर आमी आमी शिकताय आमचे भितर घेताय. पूण ते भितर घेवनूच रावन ते कोणाक फायद्याक आमकांच न्हू पूण जेन्ना तूं तें उतर दुसऱ्याक सांगता तांकां समजोवणी दिता पवित्र आत्म्याच्या आदारान तेन्ना तें उतर तेंकाय उजाराक पडटलें आनी आमकांय बी. एग्जाम्पल आतां सपोज ब्रदर जॉन्सनाक ताचें हिलींग मेवल्लें रायट ताका ताचे फॅक्ट्री सगलें मेवल्लें आनी सारकें ताणें सिस्टर. प्रिचींग करूंक ना फकत टेस्टमनी शेअर केली आनी तो तसोच रावलो जाल्यार आयज आमी हिंगा आसता आसलीं इतले सोल सेव जाता आहले. ना सिस्टर. Thank you, इवन Jesus. जेन्ना हांवें ब्रदर जॉन्सनाक फोन केल्लो प्रे फॉर मी म्हणून आनी ताणें म्हाका उतर दिवंक ना फकत प्रे केल्लें जाल्यार हांव आसता आहलें आयज हिंगा ना. ना सिस्टर. Thank Thank you, you, Jesus. Jesus. So very important to be a giver. Thank you, Thank you, Jesus. Holy Spirit. त्या पासत न्हू जेन्ना आमगे मावंटन आमकां दिसता आमी आमकांच न्हू उगडास करपाक खूब गरजेचो. आमी आमकांच उगडास करूं जाय की पास्ट लायफान आमचे ल्हान जावं व्हड आमच्या जिवितान मिलाग्री जाले एंड वी नीड आमी उगडास करपाक जावं आमकांच उगडास करूंक जावं की हाव ग्रेट आर गॉड इज एंड नॉट हाव बीग आर प्रॉब्लम इज. ते प्रॉब्लम ऑलरेडी करपाक गरज ना. जेन्ना आमी मेडिटेट कोत्ताय न्हू ते प्रॉब्लम ऑलरेडी जाता आनी आमचो देव खूब ल्हान दिसता त्या प्रॉब्लमान. आमी उगडास करूंक जाय आमकां. ही इज अ गॉड हू क्रिएटेड संवसार आनी स्वर्ग आनी संवसार रचलोलो हो देव म्हणून आमचो. हो जावन आसा ही इज अ गॉड हू सेड लेट देयर बी लायट. द गॉड हू गेव हिज एकल्याच पुताक तेणें आमकां दिलो इवन बिफोर वी कमिटेड आवर फर्स्ट सीन. आमी बॉर्न जावचे पयलीं फर्स्ट सीन कमीट करचे पयलीं लेगून जेजूक तेणें आमचे पासत फुरसार किडायलो आनी हें साल्वेशन तेणें आमकां दिलें. Thank you, Jesus. Thank Thank you, you, Holy Spirit. Jesus. Thank you, Jesus. Sister Nikita? Yeah. Thank you, Thank Jesus. you, Jesus. Yes, आणि जायते sister. पावटी न्हू या जेन्ना ही प्रॉब्लम्स येताय न्हू आमची सिट्युएशन्स डेड सिट्युएशन्स कशी दिसताय आनी होच देव जावन आहा न्हू जो आमकां गिवर ऑफ लायफ हा ह्या डेड सिट्युएशन्साक आमकां. आनी वेडिंग ऑफ केनाय सेम दिसतालें. इन द सेम वे न्हू आमच्या जिवितांत कितली डेड सिट्युएशन्स आसताय, कितली इव्हेंट्स आसताय आमच्या लायफान, की आमी कितली रिजेक्शना थ्रू वयताय, कितली लोजयेंत आमकां घालताय खूब पावटी लोक. पूण आमी जाण जावपाक जाय हें डिसअपॉयंटमेंट आसता, लोनलीनस आसता की जेजून 2000 years ago सगलें आमची व्हेलें म्हणून हे खुर्सार आपणाच्या कुडींत गेले आनी आमकां प्रॉस्पेरिटी दिली, हिलींग दिलें आनी आतां तो म्हणटा आपूण तुमचे बाराबोर सदांच आहा, आपूण तुमकां केन्नाच सोडपाक ना म्हणटा, नेवर लीव यू नो नेवर forsake you म्हणटा. Thank you, Jesus. This is how big our God is. Thank you, आणि तो Jesus. नो जावन आहा आमचो तो रॉक ऑफ लायफ. जशें जे भाशेन तुमी एक्झोडसान 17:6 थिंग आयकलां आसतलें. मोजेसाक नो इन्स्ट्रक्शन दिलेलें ते फातराचेर बोर्ड हे इन्स्ट्रक्शन दिलें उदक येवपाक ना सिस्टर. थँक यू जीसस. वय. सो मोजेसान नो तें इन्स्ट्रक्शन ओबे केलें आनी ते डेड रॉक तो आतां त्या फातरांतल्यान लायफ येयलें, कशें उदक येयलें. तेच भाशेन न्हू जेजू जावन आहा आमचो रॉक ऑफ लायफ. तोच सेम रॉक तो जो आमकां सगली दिता, सगली तेणें आमकां सोंपी करून दवरलेली आहा तेज्या उतरांतल्यान. आनी तो न्हू आमकां एकूच म्हणटा आनी सायबीण माय आमकां तेंच रिमायंड कोत्ता त्या वर्सान इन जॉन 2 verse 5 verse 4-5 की ती आमकां सांगता द ओनली थिंग वी शूड डू इज ओबे म्हणटा
फॉलो कर तेजे इन्स्ट्रक्शन्स आणि डू नॉट लीन ऑन युअर ओन अंडरस्टँडिंग. आमी आमचे ओन चिंतपाचेर केन्नाच लीन जावंक शकनाय. आमी न्हू सदांच पवित्र आत्म्याची बॉड मागोंक जाय आमकां एनी सिट्युएशनान. इवन आमी मे बी रांदताय तेन्ना पासून, इवन घरांतली काम कोत्ताय तेन्ना पासून, इवन भायर रस्त्यार चलता तेन्ना आमी पवित्र आत्म्याचेर एक जेन्ना आमी पावल मारताय न्हू जिवितान आमच्या, खूब गरजेचें आसता आमी पवित्र आत्म्याचेर डिपेंड जावपाक. थँक्यू जीसस. थँक्यू होली स्पिरिट. Thank you, Jesus. थँक्यू लॉर्ड. Thank या you, Holy Spirit. पळय वर्स 4 म्हणटा तो पळय न्हू वर्स 5. His mother said unto the servants, whatsoever he says unto you, do it. डू इट म्हणटा ती. हेच आमच्या जिवितान आमी अप्लाय करपाक खूब गरजेचें आहा. तशें जेजूचें उतर, कित्याक तो जावन आहा ट्रूथ. ट्रूथ केन्नाच चेंज जायना आनी केन्नाच जावपाक ना ह्या फुडाराक, कित्याक हें जेजूचें उतर जावन आहा, वो तेजो मोग जावन आहा. तेणें आमकां बरोवन दवरलेलो आहा तो. आनी हें जिवीत आनी हें उतर न्हू जावन आहा पावर. तेजें उतर म्हणजे एक पावर. जेन्ना आमी 1 Peter 2:24 म्हणटाय आनी तें आमी भावार्थान म्हणटाय आमच्या काळजान बाळगून दवरून, आनी आमकां तें उतर जेन्ना म्हणटाय आमी त्या उतराचेर मेडिटेट कोत्ताय, आमचें मन रिन्यू कोत्ता आनी म्हणटाय. आनी त्या वेळार कितें जाता, तें उतर आमच्या बॉडीन जें तें ना पयत कोत्ता, कित्याक तें उतर जावन आहा जिवें, अलायव्ह, एक्टीव म्हणटाय तेका. शार्पर दॅन द डबल एजड स्वॉर्ड तें. थँक्यू होली स्पिरिट. थँक्यू जीसस. सिस्टर निकिता, कितें ऍड करपाक जाय तूं थिंगा? Thank you, Jesus. No, sister, continue. Thank you, Jesus. थँक्यू जीसस. थँक्यू लॉर्ड. आनी जेन्ना आमी मादर सायबीण मांयचें जिवीत पळयलें न्हू, ती सदांच हंबलनसान ऑपरेट जाल्या. थँक्यू जीसस. आनी हिंगा न्हू व्हेरी इम्पॉर्टंट ह्या सिट्युएशनान देव आमकां शिकयता की न्हू आमी तेजी न्हू इन्स्ट्रक्शन, इवन आमी कितेंय तर इन टू प्रॉस्पेरिटी, इन प्रॉस्परस सिट्युएशन जातोलें जाल्यार आमचें कसलेंय सिट्युएशन आमी न्हू तेजी इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो करपाक जाय. थँक्यू जीसस. Thank you. थँक्यू होली स्पिरिट. कित्याक आमकां हिंगा हुंयच दिसती पडना. सायबीण मांय तेज्या हातीक दवरून जोडपून तेज फाटल्यान ना रे कोर रे आतां तुका सांगलेलें. आमी खूब फावटी हे भाशेन वयताय न्हू जेजूच्या फुड्यान पत्ती रिमांड करपाक सांगपाक, पळय रे म्हाजें सिट्युएशन जावंकूच ना, आतां केन्ना जातोलें, वचनाय आमी. थँक्यू जीसस. Wait. थँक्यू होली स्पिरिट. सो ह्या वेळार आमी कितें करूं जाय, वी नीड टू बी स्टील, शांत रावपाक जाय. कित्याचेर पातयेवन, आमच्या ओन अंडरस्टँडिंगार न्हू, तेज्या उतराचेर पातयेवन रावपाक जाय. थँक्यू जीसस. Thank you, Jesus. आनी जेन्ना आमी पळयताय न्हू, आनी जेजू न्हू आमकां सिट्युएशन ती दिसताय की तें इम्पॉसिबल, कांय ना आतां, लॅक सोगलें कांय ना. आमी तेन्ना आमचें ओन अंडरस्टँडिंग लॉजीक उजार करूंक उपकारना. पळय जेजून न्हू इवन आपणाची मिनिस्ट्री स्टार्ट कोत्ता तेन्ना सारके ऑर्डिनरी पीपल, नुस्तेकार ते, कांय शिकोप ना तेंकां, सादी मनशांक उजार कोत्ता जेजू. जे भाशेन आमी हिंगा हाय सादी मनशां, तो उजार कोत्ता आपणाच्या किंगडमान आमकां. कित्याक जेजूक न्हू देवाक जाय आसता एक कूड, सैतानाकूय एक कूड जाय आसता आनी देवाकूय कूड जाय आसता. सो आमी कितलीं जाणां आमी हिंगा हाय ती आमी आयती रावताय देवाच्या उतराक वोय म्हणपाक, जे भाशेन सायबीण मायन म्हणलें, वोय हांव हिंगा हा, तुजी जावं मोजे सवें तुज्या उतरा पोरमोणें, आहाय आमी हिंगा सगलीं तयार हे भाशेन म्हणपाक. थँक्यू जीसस. Thank you, Jesus. थँक्यू जीसस. सायबीण माय न्हू सांगता बेश्टेच अटेन्शन न्हू, टेक हीड म्हणटा ती म्हणजे सारकें एक्स्ट्रीम, सारकें फूल फोकस, सायडीन पळयनासतना, तुजे प्रॉब्लम घेयनासतना, कितेंच घेयनासतना वोसाय तेज्या फुड्यान. योय आहा काय आमचें रिलेशनशीप आमचे सर्गीचे पायचे बाराबोन, जेजूचे बाराबोन, पवित्र आत्म्या सोवे, जे सायबीण मायच्यान जेजूचे रिलेशन आहलें ते भाशेन आहा काय आमचें. आमी जाण एकल्यान न्हू हिंगा हाजीर हाय तेणी एकामेकाक आमी क्वेश्चन करपाक खूब गरजेचें. आमचो संबंद कसो आहा काय आमच्या बापा सोवे, जेजू सोवे, पवित्र आत्म्या सोवे. Thank you, Jesus. Sister Nancy, एक स्क्रिप्चर शेअर करता. थँक यू ओके. जीसस. थँक्यू. कित्याक तुवें सायबिणीचो संबंद शेअर केल्लो न्हू, कित्याक ती येस. कॉन्फिडंट आहली, तिणें म्हणलें न्हू तो सांगता तितलें तुमी करात.
इवन जेजून Yes, तिका sister. वुमेन म्हणले तिने ऑफेन्स घेवंक ना पण तिका तो कॉन्फिडन्स आहलो जेजूचेर करेक्ट. Yes, थँक यू sister. लॉर्ड. आणि आमी हिंगा जॉन 11 वयशी न्हू. थँक यू जीसस. जॉन 11:40-43 घेऊया. थँक यू लॉर्ड. थँक यू जीसस. John 11:40 to Sister, wait. 43, no? Thank you, Jesus. Yes. Thank you, Lord. Inga no background है. Inga Lazarus मोता, okay? And inga Martha, Mary, Jesu करावताय. Okay? So inga Mary Yes. उलयत and Jesu taka म्हणता, okay? Inga म्हणता, if thou would have believed, thou should see the glory of God. ओके हिंगा जेजू सांगता तुवें बिलीव केल्यार तूं देवाची मोहिमा पळयतलो. ओके पळयतली. थँक यू जीसस. Yes, Sister Anna. Now read from 41 to 43. Then they took away the stone from the place where the dead was laid. And Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank thee that thou hast heard me. 42. And I knew that thou hearest me always, but because of the people which stand by, I said it, that they may believe that thou hast sent me. Thank you, Jesus. 43. And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank इंगा you, न्हू Jesus. आमकां रिलेशन दिसता जेजूचे बापाशी. Verse 41 आमकां सांगता, Father, I thank thee that thou hast heard my prayer. Correct? That thou hast Yes. heard me. And I knew, तो म्हणटा हांव जाणा, and I knew that thou hears me always. But because of the people which stand by, I said it, that they may believe that thou hast sent me. O confidence आमकां हागाय बापाशी जितले पावटी आमी मागताय मार्क 11 verse 23 and 24 आमकां सांगता काळजान दुबाव दोरी नासतना तुमी ते मेवले म्हणून बी कन्विन्स्ड सोत मानाय ते तुमकां मेवले म्हणून पूण आमचे जिवितान कितें जाता आमकां पयलीं प्रूफ जायो मागीर आमी सोत मानताय आनी हिंगा जेजूचे बापाशी संबंद कसलो आहलो जेजू बापाक स्वर्गीच्या बापाक आर्गां दिता आपल्याच्या बापाक आर्गां दिता आनी तो म्हणटा आय थँक दी दॅट दाव हॅज हर्ड मी लाजरस भितरू आहलो पूण तो देवाक आर्गां दिता देवा हांव तुका आर्गां दिता की तुवें म्हजें मागणें आयकिलें म्हणून आनी हांव जाणा की तूं सदांच म्हजें मागणें आयकता म्हणून वर्स 42 सांगता पळय एन आय न्यू दॅट दाव हियर्स मी ऑलवेज but because of the people which stand by I said it that they may believe that thou hast sent me and तेन्ना तो लाजरसाक कमांड करता right. Yes, sister. सो ये हो संबंद आमचो आहा गाय बापाशी की जितले पावटी आमी कितें मागता बाप ऑलरेडी जाणा आमचे लिस्ट तरी पूण आमी Thank you, तेजे Jesus. बरेन ते लिस्ट घेवन वयता आनी लिस्ट घेवन गेले म्हणटकीच आमकां कॉन्फिडन्स आहा गाय ते ऑलरेडी जालें म्हणून वो आमकां फर्स्ट प्रूफ जायो Proof जाओ, sister. Thank पूण you, हिंगा पळय Jesus. जेजूचो संबंद हांव मातशें ट्रान्सलेट करता NIV कितें घेता थँक्यू जीसस थँक्यू जीसस Poinga Sankta. So they took away the stone. Then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me. एक कॉन्फिडन्स आमकां हा की आमचो स्वर्गीचो बाप आमचें आयकता म्हणून पूण खूप तो फावटी ना, sister. करेक्ट आणि हो संबंद सायबीन मायचो आपल्याच्या पुताशी आहलो न्हू इवन तिका Yes. वुमेन म्हणले तिने ते ऑफेन्स घेवंक ना कित्याक तिका ते कॉन्फिडन्स आहा तिचो तो संबंद आहा जेजूशी
Yes, आनी thank आयज you, पवित्र Jesus. आत्मा आमकां तेंच संबंद शिकयता. आमचोय संबंद आसपाक जाय बाप पूत आनी पवित्र आत्म्याशी. आमकांय कॉन्फिडन्सान आमी जे मागताय आमी म्हणपाक जाय, फादर आय नो दॅट यू ऑलवेज हियर मी and I'm convinced that I have already received it and I thank you for that. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Sister Thank you, Nancy, Jesus. continue. Yeah, thank you, Jesus. आमकां knowing thank you, Holy Spirit. आमकां knowing very clearly दिसती पडटा की सायबीण इन्नो प्रॉब्लम उलोवंकूच ना. तेजे फाटल्यान सिस्टर जॉन टू Yeah, get वयता that. थिंगा. Wait, Thank you, wait. Jesus. Spirit. Thank you, Jesus. KJV. Yes, Sister. Yeah, thank you, Jesus. पळय हिंगा न्हू आफ्टर वर्स 4 न्हू आमकां दिसची पडटा की सायबीण एक उतर तेन उलोवना. प्रॉब्लम ती उलोवना तेजे फाटल्यान. ना तेन वचोन कोणाकूच सांगोंक ना, तो आपणाचें आयकोना. ती प्रायडान देखून ती ऑपरेट जावना की तो आपणाचो पूत म्हणून, जेजू म्हणून. पूण ती खालती रावली आनी तें नेक्स्ट स्टेप इंटू एक्शन रेडी रावली ती की ती जाणा जाली इतलो तियेचो विस्वास आहलो आपल्याच्या पुताचेर की तो ना म्हणलें तेणें पूण तें ना केन्नाच जावपा ना. कित्याक इतलो संबंद तेयेचो न्हू आपणा पुता सोवें घोट आहलो. जायते पावटी न्हू आमचे सिट्युएशन्स आमी येयली तेन्ना आमकां दिसतलें आतां कितें करपाचें? कामार आतां मॅनेजर स्वता येता, आतां हांवें घारा रावपाचें? ना. कंटिन्यू करूं जाय. आमी कितें पळय आहा न्हू आमी सिट्युएशनान वयताय, कामाक वचपाक जाय. वी नीड टू डू वॉट वी नीड टू डू. वोसोंक जाय कामाक, ओके? इन द सेम वे वर्क प्लेस. घडये तें सिट्युएशन तशें ना. पूण जेजू कितें म्हणटा, ह्या टायमार तूं आपणाच्या उतराचेरूय फोकस दवर. डू नॉट पे इवल फॉर इवल. इन्सल्ट फॉर इन्सल्ट. तुका कोणें इन्सल्ट कोत जाल्यार इन्सल्टान पे बॅक कोन्न नाका. कितेंय बॅड सिट्युएशन जावं, देवाचें उतर पूण कितें म्हणटा तेंच आमी करूंक जाय. आनी एंड रिजल्ट आमी सदांच जावन आसोंक जाय की आमी विक्टोरियस. कित्याक जेजून तें आमकां सोंपादून दवरली म्हणोन. जेजू विक्टोरियस ते पासत आमी विक्टोरियस म्हणोन त्या सिट्युएशन्साक. थँक यू जीसस. सो आयज आमी शिकल्या की मदर मेरी तेचे काळीज आहलें फूल ऑफ कंपॅशन. कितली आमी कंपॅशनेट हाय काय दुसऱ्यांचे सोवे. कितले आमकां दुसऱ्यांक चुचुरे करून हिंगाच राव दिसता ओ दुसऱ्यांक त्या सिट्युएशनांतली वोसोन हेल्प करपाक कशें दिसता. थँक Thank you, Jesus. यू जीसस. आनी आमी आमचे फिलिंग्साचेर रावंक उपकारना ना. जेन्ना पवित्र आत्मा सांगता आमकां उठ, पावल मार. टेक दॅट स्टेप ऑफ फेथ. वॉस, कोर हेल्प. कित्याक तो तूं न्हू, तो म्हाका जाय तुजी बॉडी यूज करपाक, दुसऱ्याक त्या सिट्युएशनांतले हेल्प करपाक आनी तेका ते सिट्युएशनांतले भायर हाडपाक. थँक यू जीसस. सारकें न्हू सिस्टर? Yes, Sister. Thank थँक you, यू जीसस. Jesus. या. सो जेन्ना न्हू आमी हे देवाच्या उतराचेर फोकस कोत्ताय आनी जेन्ना आमी आमकांच बिझी दवरताय देवाचें उतर शिंकपाक, इंटरसीड करपाक, कोणाक दुसऱ्याचे पासत मागपाक, दुसऱ्याक त्या सिट्युएशनांत भायर काडपाक आनी जेन्ना आमकां स्पिरिच्युअल अंडरस्टँडींग मेवता न्हू, तेन्ना आमी तें पोंडर करूंक पावपा नाय, तें मेडिटेट करूंक पावपा ना, तें जें सिट्युएशन आमच्या घरान जाता मे बी. गो बायलां मोदें कितें जाता, आमी तेचेर तें पोंडर करूंक पावपा नाय. वो कोणूय आमकां किकोत कोत्ता, कितेंय म्हणटा, रुडली उलोयता आमकां आमचे सोवें. आमकां तो टायमूच मेवपाक ना. कित्याक पवित्र आत्मा त्या वेळार न्हू तुका शिकोयता आपणाचें उतर. कोश आपणाच्या उतराचेर फोकस दवरपाक जायो. आनी हें न्हू आमी कित्याक लागोन करूं जाय? सो दॅट वी आर फिल्ड विथ स्पिरिच्युअल अंडरस्टँडींग. हें अंडरस्टँडींग मेवपाक आमी देवाचें उतर शिकपाक जाय. सो आमी देवाच्या पावलांचेर कशें चलोंक जाय तें शिकतलीं. जेन्ना आमी देवाचें उतर जाण जातलीं. थँक यू जीसस. Thank you, थँक यू होली Jesus. स्पिरिट. थँक यू जीसस. सिस्टर कितें ऍड करपाक जाय तुकिंगा? Thank you, Jesus. Exactly, पळय जेजूनय सेम केलें न्हू. तोवूय कंपॅशनेट हार्ट आहलो. आमकां गॉस्पेल ऑफ मार्कान सांगता. तेजे बरेन तो लिपर येयलो, रायट? येस सिस्टर. Thank you, Jesus. Okay.
Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. हिंगा आमकां देवाचें उतर सांगता की जेजूशी एकलो लॅप्रोसी मनीस येयलो. ओके, आनी ते टायमाक न्हू लॅप्रोसी मनशाक न्हू सगळे लोकांचे मोदेंतले पयस दवरताले, तांकां लागीं घेयनाहले. ओके, आनी तांकां सॅक क्लॉथ घालून आपल्याचे व्हडले दाडान म्हणोंक पडटाले की आपूण एक लेपर, सो लायक लोकांक शिटकावणी दिवपाक की थिंगा एक लॅप्रोसी मनीस आहा दुसरे वाटेंतल्यान वचपाक. Yes. ओके, आनी ते सारके आउटकास्ट आहलो. ओके, पूण हिंगा पळय, Yes. हिंगा आमकां देवाचें उतर सांगता, and there came a leper to him, beseeching him and kneeling down to him and saying unto him, if thou will, thou, thank you Jesus, cast me and make me clean. And Jesus moved with compassion. Hinga हे उतर मेवता, right? Jesus moved सारकें. with compassion, put forth his hand and touched him and said unto him, I will, be thou clean. हिंगा आमकां जेजूचे compassionate काळीज दिसून येता. Thank you, Jesus. As per Jewish law, तुवें leprosy मनशाक हात लायल्यार तूं unclean जाता. You are सारकें breaking sister. the law. पूण हिंगा Yes. जेजू तेका, thank you, Jesus, तेका हात लायता, right? तेका hug करता. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. So exactly आमकां पवित्र आत्मो तेच सांगता. जशी आमी मदर मेरीचे जिविता वयर आयज शिकले, जेजूचे जिविता वयर आमी शिकले, कसो तांचो संबंद आहलो, कशी ती कॉन्फिडंट आहली. सायबीन माय कॉन्फिडंट आहली आपल्याच्या पुताचेर, पूत कॉन्फिडंट आहलो बापाचेर, सर्गीच्या बापाचेर. Thank you, Jesus. And दोगांयचे काळीज कंपॅशनेट हार्ट आहले, कित्याक जेन्ना सायबिनीक कळटा की ताची कझन प्रेग्नंट आहा, ती वयता न्हू, इवन ती 3 म्हयन्याची गोरवेस्त आहली, पूण ती वयता न्हू. Yes. आमी जाल्यार घरांतली भायर सरपा येयले ड्युरींग 3 months ऑफ प्रेग्नन्सी? नो वे. ना sister, no. पूण ती कंपॅशनेट हार्ट जाली न्हू, तिणें म्हणोंक ना की म्हज्या घरान मसाया जावचो आसा, हांव कित्याक वसों, लोकांनी येवन म्हाका सर्व करुनी. सारकें sister. थँक यू जीस. इवन जशें सिस्टर तूं एक्सप्लेन करताले की तिणें ऑफेन्स घेवंक ना जेन्ना तिका वुमेन म्हणली, सारकें पूण sister. तिणें Thank you, Jesus. कॉन्फिडन्सान म्हणलें तो कितें सांगता तें आयकात. Thank you, थँक यू Jesus. जीसस. आनी हिंगाय आमकां जेजूचे कंपॅशनेट काळीज दिसून येता. कित्याक त्या काळार न्हू लेप्रोसी म्हणजे लायक आउटकास्ट, अनटचेबल, तांकां भायर येताले, तांकां खंय पयस व्हरोन दवरताले. इवन ते येताय न्हू जेवण भायर दवरताले. सो Yes. तांकां सारकें मनशा sister. मदें कॉन्टॅक्ट जावपाक नाका म्हणून. पूण हिंगा जेजू कितें करता, तेका टच करता. तेका टच करप म्हणजे जेजू हें जालो, रायट? लॉ मोडलो, रायट? Defiled जालो. या. ओय. थँक यू जीसस. थँक यू होली स्पिरिट. आनी सिस्टर आतांच्या काळार आमी एग्जाम्पल हें जेजूचे भाशेन पळोवपाक वचत जाल्यार मदर ट्रिजा आहा. करेक्ट. जी जावन आहली लिव्हिंग सेंट. सेम हार्ट फूल ऑफ कंपॅशन आहले ते या. टुवर्ड्स लेप्रेसी ओ कोहलेय पिडे वाटेन. ती वोसोन तांकां हाग कोत्ताली, क्लीन कोत्ताली, तेंची किडी काडटाली. थँक यू जीसस. Thank थँक you, यू Lord. लॉर्ड. Yeah. आहाय काय आमी तयार जेन्ना आमी कोहल्याय डिफिकल्ट सिट्युएशनान आमी वयताय तेन्ना उठोन दुसऱ्याक आदार करपाक ओ आमीच हो क्वेश्चन करूंक जाय, ओ आमीच बसताय आनी आमच्या माउंटनाचेर जे कितें आमचें सिट्युएशन आहा तेजेर आमी चिंताय, ते मोतीन हाडटाय सगले आदेस. थँक यू जीसस. Thank you, Lord. थँक यू होली स्पिरिट. थँक यू जीसस. Yes. थँक यू. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. कोणाक कितें क्वेश्चन विचारपाक जाय? थँक यू लॉर्ड. Holy कितें ऍड Spirit करपाक जाय beautifully कोणाक? explained. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. सिस्टर आना कितें ऍड करपाक जाय तुका?
No, sister. Very good. Very good teaching. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Okay. Closing prayer, Korea. Go, Sister हो Cecilia. हांव करूं Go, Go, Sister Sister Rosie. Rosie. आर्गां तुका दिता बापा आर्गां तुका जेजू आर्गां तुका पवित्र आत्म्या थँक यू जीजस फॉर दीस ब्युटिफूल टिचींग ओगडा बापा आर्गां तुका दिता आयच्या दिसा पासत ह्या वेळा पासत जेजू तूं सगळोच मोगाळ आनी मोवाळ तूं आमचो सोडवणदार जेजू आमचेर वायट येता तेन्ना आमी तुज्या उतरांत रावूंक तूं आमकां शिकयता आनी आदार दिता जेजू तूं म्हणटा माग आनी तुका मेवतलें जेजू तुवें स्वर्ग आनी संवसार रचलो तुवें आमकां केन्नाच सांडूंक नाय तूं सोर पदवेतार तुकोडे कांय जायना म्हटलेलें ना जेजू तूं आमकां पेकोवणी दिताय जेजू तूं आमचो कावन्सिलर आमचो धीर आनी आदार जेजू तुवें सांगलां संवसार सोरो पर्यंत आपूण तुमच्या सांगाता आसतलो म्हण त्याच भावार्थान आमी जेजूक चिटकून रावुया Mama Maria, beseech your son Jesus for the fulfillment of our intention. हें हांव मागणें कोत्ता सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 Amen. Amen. Thank you, Amen. Jesus. Thank you, Amen. Jesus. Amen. Thank you, Thank Holy you. Spirit. Thank you, Sister Thank you, Nancy. Jesus. Thank Thank you, you, Abba Jesus. Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Thank you, Jesus. sister.